2 दिसा पयलींच 18वे लोकसभेचो निकाल लागलो। भाजपा सगळ्यात व्हड राजकीय पक्ष थारलो, मात तांकां बहुमताचो आंकडो गाठप शक्य जालें ना। हाकाच लागून देशांत परतून एक फावट आघाडीचे सरकार अस्तित्वात येतलें आनी हातूंत म्हत्वाची भूमिका आसतली ती म्हळ्यार जनता दल युनायटेडाचे नितीश कुमाराची। राष्ट्रीय पावण्यार सद्याक नितीशाक डिमांड आयिल्लो आसतना गोंयांतलो नितीश कुमार म्हळ्यारूच सुदीन ढवळीकारान आपले राजकीय कारकिर्दीची 25 वर्सां पुराय केली। 6 जून 1999 दिसा पयले खेप सुदीन ढवळीकार आमदार म्हूण वेंचून आयिल्लो। गोंयचो नितीश कुमार ही उपमा दिवपाचें कारण म्हळ्यार सुदिनाची आतामेरेनची राजकीय कारकीर्द। केन्ना काँग्रेस जाल्यार केन्ना भाजप अशें करीत सुदिनान सदांच सत्तेची फळां चाखली। काय थोडोच अपवाद सोडलो जाल्यार जंय सत्ता थंय सुदीन अशें समीकरण। आनी एक सुदिनाच्या बाबतींतली गजाल म्हळ्यार फाटली 25 वर्सां एकाच मोगो पक्षात रावन सुदिनान आपलें राजकारण केलें। जायते फावट सुदिनाक मोगोंतल्यान भायर येवपाच्यो वा मोगो विलीन करून मुख्यमंत्री सुद्धा जावपाची ऑफर आयिल्ली, मात सुदिनान ती घेतली ना। मात सुदिनाची साथ सोडून खूब जाणांनी ताका टाटा केलो आनी सत्तेत वांटो घेतलो। मात सुदीन एकाच मोगो पक्षात रावन तो पक्ष विधानसभेत तिगोवन उबो आसा। सध्याच्या ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षात करपी आयाराम गयारामां खातीर सुदिनाची ही एक मोठी देख। 6 जून 1999 वर्सा पयलेच खेप आमदार। मोगोयचे आदले अध्यक्ष सुरेंद्र शिरसाट हांणी सुदिनाक दिल्ली आमदारकीची उमेदवारी। 2002 ते 2005 वर्सां मजगतीं भाजप सरकारांत वांटेकार। पीडब्ल्यूडी पुरातत्व आनी पुराभिलेख वस्तू संग्रहालय आनी नुस्तेमारी खात्याचो पदभार। 2005 ते 7 वर्सां मजगतीं काँग्रेस सरकारांत वांटेकार। नुस्तेमारी पुरातत्व आनी पुराभिलेख वस्तू संग्रहालय आनी सहकार खात्याचो पदभार। 2008 ते 12 वर्सां परतून काँग्रेस सरकारांत वांटेकार। रस्तो येरादारी, न्हंय येरादारी आनी समाज कल्याण खात्याचो पदभार। 2012 ते 16 वर्सां भाजप सरकारांत वांटेकार। पीडब्ल्यूडी रस्तो येरादारी आनी न्हंय येरादारी खात्याचो पदभार। 2017 ते 19 वर्सां भाजपा सरकारांत वांटेकार। पीडब्ल्यूडी रस्तो येरादारी, न्हंय येरादारी आनी वस्तू संग्रहालय खात्याचो पदभार। वर्ष 2022 ते आतां मेरेन भाजपा सरकारांत वीज, अक्षय उर्जा आनी हावजिंग खात्याचो पदभार। ही अशी आतामेरेनची सुदिनाची राजकीय कारकीर्द। बिहाराचे नितीश कुमाराची पंतप्रधान जावपाची मोख जाल्यार गोंयचो नितीश कुमार म्हळ्यार सुदिनाची गोंयचो मुख्यमंत्री जावपाची मोख। सुदिनाची ही मोख पुराय जातली काय ना हें काळूच थारायतलो। मात गोंयच्या राजकारणात ज्या राजकीय फुडाऱ्यांची कारकीर्द सदांच लक्षात उरतली तातूंतलो एक सुदीन ढवळीकार इतलें मात खरें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।